was whether the government is aware that Bunkarial Act provided better protection to the Bunkars with respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Bunkarial cases. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. भाटकाराच्या भयांत काही लोक आमच्या घरांचे मेंटेनन्स करूं शकना. काही लोकांक लायट ना, लोड ना, अशा कंडिशनात ते रावतात. वचपाक एक्सेस रोड ना. हांव मागता स्पीकर सर त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय, त्या जागेचो रायट दिवपाक जाय, अशा तरेचो एक कायदो हाडप. जेन्ना हे एश्युरन्स तुमचे कडल्यान घेतले आनी तुमकां खबर आसतलें न्यूजार पयले आसतलें तुमी एक चली बाबडे एकटेच रावता ताका आमी फुड्यान रावन टॉयलेट बांदून दिले. पूण मागीर भाटकारान बीडीओन कंप्लेंट केल्या. बीडीओन हे काडला नोटीस काडली एका सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी इन्स्पेक्शन कर ते इल्लीगल आहा रिपोर्ट सबमीट कर. सेक्रेटरी विदिन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी. त्याचो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत टॉयलेट तो बांदता आसत ताजो तो रायट आसा की 3 वर्सां जाली तुवें नोट काढून 3 वर्सां नंतर ज्यो केसी 5 वर्साच्यो आनी 10 वर्साच्यो पेंडींग जाल्ल्यो त्यो अजून मेरेन आहा. त्यो क्लियर कित्याक जायना? त्यो जर क्लियर जायना जाल्यार विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस अरिंग मामलेदार एंड कलेक्टर्स हू आर नॉट overseeing their work? Yeah, you check, but take them to task. I will see that why they have not acted.